दीस शनिवार, जानेवारीची 26 तारीख 2026. पहिले मसप सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले मसप अध्याय 1 पोळ 1-4, 11-12, 19, 23-27 पर्यंत. सावलाच्या मरणा उपरांत दावीद अमालेकितांचेर जैत व्हरून फाटीं आयलो आनी जिकलागांत 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा सावलाच्या शिबिरांतावन एक मनीस आयलो. ताचीं वस्त्रां पिंजल्लीं आनी ताच्या माथ्यार धूळ आशिल्ली. दाविदाशी पावतस ताणें धडनीक सरपटून ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, तूं खंय तावन आयलाय? ताणें जाप दिली, हांव इस्रायेलाच्या शिबिरांतलो सुकोवन घेवन आयलो. दाविदान विचारलें, कितें जालें? सांग म्हाका. ताणें जाप दिली, सैनीक रणरंगांतले पळोवन धांवल्यात. तांचे मदले जायते मरून पडल्यात. सावलो आनी ताचो पूत जोनातनय मेल्यात. तेन्ना दाविदान आपलीं वस्त्रां धन पिंजलीं आनी ताचे सोवें आसलेल्या मनशांनी तशेंच केलें. सावला आनी ताच्या पुता जोनातना पसत सर्वेस्पराचे फौज आनी इस्रायेलाच्या घराण्या पसत ते तलवारीन मेले देखून रुदान करून ते रडले आनी सांज पर्यंत तांणी उपास केलो. इस्रायेला, तुजे वैभव तुजे दोंगराचेर मरून पडला. वीर कशे मरून पडले? सावल आनी जोनातन मोगाळ आनी अपुरबायेचे, जिवितांत तशे मरणांत, जाले नान ते वेगळे. घोणी प्रास ते सुडसुडीत, शिवां प्रास ते बळिश्ट. इस्रायेलाच्या धुवानो, सावला पासत रडा. ताणें तुमकां मोलादीक तांबडी वस्त्रां न्हेसयलीं. तुमची मुस्तायकी भांगार शिंगारान नेटायली. वीर झुजा मदें कशे मरून पडले? जोनातन तुज्या दोंगरांनी मरून पडला. जोनातन, म्हज्या भावा, तुका लागून हांव कळवळटां. तूं म्हाका भोव मोगासो आसलोय. म्हजे थंय तुजो मोग स्त्रियांच्या मोगा प्रास चड विचित्र. वीर कशे मरून पडले? झुजाच्या शास्त्रांचो कसो नाश जालो? देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 80, 2-3, 5-7. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी, तेदवां सडवण आमकां लागतली. देवा, इस्रायेलाच्या गोवळ्या, आयक आमकां. झुजेच्या हिंडाक सरयतल्या, कान दी आमकां. एफ्राहीम, बेजमी आनी मानसेच्या नदरेंत, खेरुबांच्या मदगांत सिंहासनार बसलेल्या, प्रकाशीत जा, तुजी पदवी तूं उठय. आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाबय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेदवां सडवण आमकां लागतली. सर्वेस्परा, दळबरांच्या देवा, तुज्या लोकांचो बोब कितलो काळ पर्यंत तिरस्कार करशी? दुखाची पेस आनी रडण्याचो नीस तुवें आमचो ग्रास केलाय. भोवारींच्या जनांगांनी आमचो गांव लढायेचो थळ केला. दुस्मानांच्या निंदांक तुवें आमकां उंडी केलाय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेदवां सडवण आमकां लागतली. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगड, सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 3 पोळ 20-21 पर्यंत. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भाव बांदवांक मेळटस ते ताका धन व्हरूंक म्हणून आयले. ताची तकली फिरवल्या. ते म्हणटाले,
देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सुवार्थेगार मार्कान जेजूची एक कुटमा तस्वीर काडली. ती तस्वीर मात्र आमी सडावत काडचे परी संतोषान वा हांसो पाठोवन न्ही. बगार ती तस्वीर जेजूच्या मिसावा उदेशी विरोधपण आनी ना समजिकाय उसारची म्हणली गजाल विशेष वा एक विपर्यास. खंयच्याय मनशाक आपल्या स्वंत कुटुंबांतावन मेळची असली प्रतिक्रिया बेजारायाची मात न्ही. ती जिरोवंकू कश्ट मारची दिसली. कित्याक आपले मिसांव समजून घेवंकू ताच्या कुटुंबाचींच सलवली. तांणी ताची तकली पिरवल्या म्हणून चिंतून ताका धर्म व्हरूंकू ती आयिल्ली. जेजू विशांत उदेल्ले उणेपणाचे खबरेक तांणी कान दिले. शिवाय ताचे शिकवणेक ताचे विशांतले बरे खबरेक तांणी कान धांपले म्हणून हांगासर कळीत जाता. जेजू लोकां खातीर जेवंक सेत पुरसोत नासतना वावुरता. विशेवाक सेत गुमान दिनासतना आपली पर्वा करिनासतना लोकां संगी आसचो जेजू गावर्त वावुरता. असल्या जेजूक ताच्या सुकुटुंबाची ताची तकली फिरवाल्या म्हणटात. बरें केल्ल्या जेजूक लोकांन कितें म्हळ्यार आपलें बरेंपण करचें काम सोडिनासतना मुंदरून व्हेलें आनी ताची पाटलावतरां जाल्ल्या आमकां ताचे मिसांव मुंदरून व्हरूंक विशेष आपोवणें आसा.